देवबरोबर असतात मग कोंकणी भाषेतली नेकथरा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आज परत आमच्या आणि तुमच्यामध्ये कोंकणी भाषेतली नेकथरा या संबंध घडला आणि 213व्या एपिसोड काणयोन तुमच्या सांगत आयला हांव रैमंड कुणताकोडे 9845419482 म्हणजे नंबर जावन आसा तुमच्या संपर्क खातीर कोणी तुमच्या मते कोणी कोंकणीन आसून कोंकणीचो साधन केला जाल्यार एक विशिश्ट साधन केलां जाल्यार या खंयच्यान तरी एक कोंकणीक जाय जाल्ली सेवा केल्या जाल्यार या तुमच्या मदें खंयच्याय कोंकणीचो मनीस आसलो जाल्यार तांणी आमकां संपर्क करचे एज या खंयच्याय विशयांत कांय फरक ना कोणीय म्हाका संपर्क करियेत तुमच्या हांगा हाडून V4 न्यूज हांच्या मुखांतर तुमकां आमी प्रस्तूत करता आमच्या कोंकणी लोकांच्या परजे खातीर आणि आज परत म्हाका दादोसकाय भोगता संतोषाच्या वयर तिके दादोसकाय भोगता आमच्या मध्ये एक 3000च्या वरणी सडीत पोवटी 3000 ह्या सडीत वर्साच्या सडीत पोवटी वेदीक वचून नाटकांत कोंकणी कन्नडा तुळू ह्या नाटकांनी आपले सादरपण दिल्ली कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी क्रिस्तांव कोंकणी मात न्ही GSP कोंकणी ती राष्ट्रीय प्रशस्ती जोडली आमच्या मध्ये आसा सांगता एक बरी कॉमेडी एक्टर एक बरी मेन कॅरेक्टर हिरोईन कॅरेक्टर जावन फाटल्या 33 वर्सांनी म्हणटा हांव आपल्या जिवनांत नाटकांत वृत्ती जावन घेतली सुमाना जॅनेट डिसोजा पेरमान्नूर आमच्या मध्ये आसा बोंदेल जल्मोन आतां पेरमान्नुरांत ती रावता आपल्या न्हवऱ्याच्या सांगता आनी भुरग्यांच्या सांगता आनी एक आमी तिका पळयल्ल्या क्षणां ताळये पेटून अभिनंदन करता तितल्या उंचायेची एक कलाकार आमचे तावन एक मिस्टेक तुका इतले लेट कित्याक म्हळ्यार तुजें सुमाना म्हणलें नांव आमी कोंकणीची म्हणून कळना सरा गेला ते त्या देखून आमकां मेळ जाला त्या देखून विशाद पावून सुमाना बाय तुका हांगा स्वागत म्हणटा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा कार्यक्रमात V4 न्यूज लक्ष्मण कुंदर आनी सांगात्या तर्फेन ते आमकां हर एक हप्त्यात 1 घंटो दितात कोंकणी खातीर दितात आनीक हाचें पुरो मेंटेनन्स ते पळयतात आमी काही स्पॉन्सर आनी काही करीत उचित करतात तांकां देव बरें म्हणून तुका स्वागत म्हणटा सांग तुज्या बागी आवयचें नांव सांग तुजी कितली भाव भयण आली सांग तुजें शिकापारी कशें जालें म्हण सांग म्हज्या बापायचें नांव जॉन डिसोजा म्हजी मम्मी रोजी डिसोजा मागीर आमी 10 जाणां भुरगीं 10 जाणां भुरग्यां पैकी लास्ट हांव जावन आसा मागीर णव नेकेत्रा उपरांत काय हें म्हणी काल जावन काल म्हणटात 9 एंड जाल्या उपरांत 9 दिसाचें खंय जल्मल्या आतां कॉमेडी आसा दिसाय की म्हजी भयण डिलिव्हरी जाल्या उपरांत एक तेका भुरग्यांक म्हजी मम्मी म्हाका प्रेग्नेंट जावन आसली विशेष म्हळ्यार ड्रामा ती मस्त कॉमेडी विषय म्हळ्यार इशें दुयेकी पळोवचें न्ही म्हजी माई गुरुवार 3 भुरगीं जाल्यात मागीर हांव दोगांय गुरुवार पडटा न्हू पूण ताका चेरको जालो तूं 2 वर्सां म्हजे की ल्हान हांव 2 वर्सां व्हड तशें जालां मलगाडे मावशी व्हड पुत जाला ते मस्त ड्रामा मक्कार केले सुमार आसा उसरांनी तशें आमी बोंदेल म्हळ्यार हांव जल्मले एक्चुली बिजे थंय मागीर आमी शिफ्ट बोंदेल जाले शिकापुरा वय आसले आमी मागीर म्हळ्यार आमी मंजुश्वर बुडकुले ओवचे म्हणटात कळ्ळें दुबळी काय येता आपले बुडकुले ओवचे म्हणटा का म्हणजे घरा बदलूंच्याक बड्याची ना मागीर एक कांट एक कांटी बुडकुले वय वय मागीर म्हजी मम्मी यार करनाली रांदेचे पुरा रांदे पुला हें ते पुरा यार करनाली मागीर आमकां एक ल्हान एक सायटाचें घर म्हळ्यार मांयक म्हज्या इतली जाण भुरग्यांक पसिजे म्हजो बापूय एक म्हाका 5 वर्सां जाताना सरला म्हाका तितल्या भुरग्यांक म्हाका 5 वर्सां म्हाका उडास गी काल बँड आसा उडास आजी गजाल एक हांव म्हजो बाप 2 वर्सां आसतना हांव सरला तशें म्हज्या बापायक म्हळ्यार हांवें पळोवना तशें बँड आसा आवाज आजी की म्हज्या कानांत आयकता त्या टायमार आमच्या घरा बँड आयिल्ले बिजे कशें बँड आयिल्ले तें गोत्तू ना म्हाका हांव व्हड जालां पण म्हज्या आवय कडेन विचारल्यार म्हज्या आवय म्हणाली ते तुजो पाप्पा सरलो गो त्या टायमार तुका ते बँड आयिल्ले म्हणून म्हाका गोत्तू ना आमच्या घरा बँड करचेतले तुमचे कडेन पयशे आनी आले
म्हजो पप्पा बँडकार जावन आसलो हो म्हळ्यार ताच्या सांगात्यांनी फ्री बँड केल्लें हय फ्री बँड केल्लें जावंक पुरो म्हूण चिंता हांव त्या टायमार ताजे उपरांत आमी बोंदेल आयलीं गे बोंदेला ते बड्याच्या घरा आयलें ना तेन्ना ताजे उपरांत ते गव्हर्मेंट जागो म्हूण थंय आसलो वयर इगर्जे लागींच थंय सोंत म्हज्या मामीन घर केलें म्हज्या मायन ताजे उपरांत शिकापूर हांवें बोंदेलेंत केलें प्रायमरी थंय केली हायस्कुली केलें प्रायमरी सेंट लॉरेन्स हायस्कुली MGC हायस्कूल म्हणून ते सिस्टरांच्या कोणाची MGC हायस्कूल म्हणून थंय केलें मागीर ताजे उपरांतले शिकाप हांवें धावी हायस्कूल केली त्या भायर कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज मंगलोर थंय केली हांवें आंपनघाट आतां युनिवर्सिटी पयले युनिवर्सिटी खाली म्हणटात ते गव्हर्मेंट ज्योती कडेन एक आसा न्हय ती न्हय ते न्ही आतां युनिवर्सिटी जाल्या ती कॉलेज वय मागीर तशें म्हाका हें आमी 10 जाण भुरगीं म्हळें तातूंत व्हडले भुरगे त्या दाडा काले म्हणून सांगल्यार म्हाका भारी पिशे एक काले म्हणून सांगल्यार म्हाका रावलं ते म्हजो पांय रावना म्युजीक आयकल्यार हांव रावना म्युजीक म्हळ्यार काले पिशी म्हणून सांगल्यार हांव आमच्या घरा एक ल्हान एक रेडिओ हाडलो म्हज्या आवयन त्या रेडिओन ते कोरिके म्हणल्यार कार्यक्रम येवन आले ते एक फ्रायडे आनी संडे ताका आमी नातले पयले बोंदेल सुमना बाई आनी नांव सांगची पयले जानेट पयले सुमना त्या दाडा काले सांगचे म्हळ्यार आमी बेगिनीचे 8-9 आतांचे बरें आमी इतल्या वरार मोबायल पळोवन ते बरें ना त्या दीस शुक्रवार आनी आयतारा 10 वरां आमचा आमी न्हिदूंक ना कोरिके आयकूंक कोरिके ते लोक काना कडेन दवरची रेडिओ म्हजो भाऊ भयंकर जोर ताका व्हडलो भाऊ गी ना व्हडलो म्हाका दोगूच भाऊ 10 जाण भुरग्यांक दोग चेडके 8 चेडवां तशें बाबा बरी खंडीत मॅनेजर नातल्यार ताजे बरें बोडोवंचे ते इल्ले आसले कांय ना ताजे 2 बँडकाराचे बोडयो त्यो खाणून मेजाक धाडिवन आमकां सगळ्याकडे आले इल्ले घाल्यार ते स्टार्ट घरा आमचे ऑर्केस्ट्रा ताका मात्र आमी मदें वचून आमी शिंत तुमी आयकोर बसचे आमी काय ना तो खाले केल्यार आमी ओके आमकां एक्टींग जावं दी खंयचे ना आले ड्रेस घालायची नीट वसाचे नीट हेजे इगर्जीक वसाचे नीट हेजे कोणाचे फ्रेंडशीप ना काय ना 8 जाणां भयणांक सांबाळचे म्हणल्यार कांयच तो विशय न्ही तवळ म्हज्या 2 भयण्याक हजार जाला तवळ हांव इल्लें व्हड हें सेकंड थर्डाक पावतना जाल्लें म्हज्या मलगाड्या भयण्याक ताजे उपरांत हे डान्साचे पिशे म्हाका हे रेडिओ आयकूचे डान्स करचे एक दीस रथसप्तमीचे म्हळ्यार शिवराज कुमारचे फाव दिवन आसा म्हाका गोतूच ना म्हजो भाऊ रिगोल्लो हांव अशें करन आसा काले गो कोणाचें घर गो काले हांगा गांव आसता रेडिओ पुरो बंद काय ना दट्टू काय ना खेतळ भायर वचूना म्हणून पोद मुग्दून आसा तांकां हो खेतळ मुग्ध आतां हो खेतळ अक्का येना हो वटाराचेंत एक पिडी दनपार एक पिडी कोरिके आसता त्या 2 पिटी येवन आले हो हेचे आयकना काले खर्चे समजना कंट्रोल करून बसले तशेंच गेलें आनी तशें कशें व्हरनो तशें करता करता एक दीस म्हजी मामी म्हणाली नाचचेंत हांवें नाचचेंत ताजे उपरांत एक दीस म्हजी मामी म्हणाली न्ही गो ह्या बरें पिशे बरें नासून आसता न्ही सगळो दीस तुका खाले तुज्या बापायचे पिशे आयले गो कोण्णा की ना तुका खाले पिशे गो नाचचे रावले कडेन नाचताय तूं धरले नाचते तोंडा आनी ते पोद एक खंयी खाजार रस्त्यागेर ते अन्ना मारी आनी पोद आयकूचे ये खंयी आयकता हांगा नाचचे हांवें पोद खंयी आयकता हांवें नाचचे घरा त्या तळ म्हज्या हांवें सुरू करचें हांव नासून सुरू जालें गे म्हणे मम्मी न्ही गो तुका कोणाचे पिशे तुका ना म्हळें म्हाका गोत्तू ना मम्मी हाडे गो हांव सांगता तुका कोणाचे पिशे म्हणून तुज्या बापायक आले हे पिशे तो इल्ले घाल्यार फुल्ल नाचतलो घरा तुका रावले कडेन रावनातलो आनी तुजो बापायक असो बँडकार म्हणया आनी तो तेजे डान्स पोदां आनी म्हणटालो गे म्हणून टॅलेंटेड मनीस आसतलो बरें गोत्तू ना म्हाका खंडीत जातलें म्हाका हें टॅलेंट कोणाय की ना आमच्या 10 जाण भुरग्यां पैकी तुजें एज्युकेशन कितलें सर जालें अयो हांव सत्य सांगायचें जाल्यार ह्या ड्रामा खातीर म्हजें एज्युकेशन अर्दर खट्ट जालें खट्ट केलें म्हणजे मायंड रावना तातूंच वचूना ताच्या पयलीं ड्रामा एक्टींग करतली की तूं ना 10th म्हळ्यार हे म्हजे पुरा इतलें हे डान्स हें तें पळोवन आनी एक विशय हांव 8th स्टँडर्डार आसतना आमी टूर आले आमच्या इस्कॉलांतून आमकां टूर आले मैसूराक टूर आले त्या टायमार म्हाका फेवरेट त्या टायमार शिवराज कुमार ताजे फस्ट आनंद म्हणलें पिक्चर आलें म्हळ्यार म्हज्या मम्मीक राजकुमार म्हळ्यार लायक ती एजड तिका राजकुमार खाले गे लायक तशें तिणें रूपतारा पळय बूक आलो तो बूक घरा हाडचो आलो तातूंत शिवराज कुमारची फोटो पळयली आनी ताची मुवीची पुरो काले म्हाका लायक जालें तशें म्हजी मम्मी म्हाका एक आनंद पिक्चराक आपोवन व्हरून गेल्ली आमकां म्हाका भारी लायक जालो हांव फॅन जालें ताजी ताजे उपरांत इस्कॉलांत आमकां टूर जालें गी 8th स्टँडर्डार टूराक आपोवन व्हेल्लें
त्या टायमार केम्मनगुंडी आमकां मैसूर तशें बरं आलें केम्मनगुंडी आपूण केम्मनगुंडी वयरतोन येता न्ही खबर आयली की ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವನು इतले ಅಂತ सांगले तट हांव ती वयर कितली स्टेप्पा सकयल म्हणून पळोवन हांव काय लोळू येता आनी कोण ना एक धांवन आयल्या शिवराज कुमार म्हळ्यार ताजी हिरोईन वीणा म्हणून जावन आसलें पिक्चर संयुक्ता आतां एवढं आसा म्हाका संयुक्ता शूटिंग जावन शिवराज तेदो तो फस्ट आपळें थर्ड ताजी पिक्चर फस्ट आनंद सेकंड रथसप्तमी थर्ड पिक्चर संयुक्ता त्या टायमार हांव यू सर अण्ण सर ಏನು ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ ಕಾಯ್ನಾ ಏನು ಮಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸರ್ ನನಗೆ ಮಕ್ಕ ಕಾಲೆ टीशांबरी जाल्या सर हांव पेपर दिवन आसा सर ऑटोग्राफ काय ना ए टेटे म्हणटात न्ही ऑटोग्राफ पूण तूं ताका पळयता वायट ड्रेस गेला ಏನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ನಾ म्हणून दुसरी बरो भुरगीं नात ते खंय वचून आसात पळोवंक हांव हांगात बाकी आमचे मेकअप पळोवनचे आनी काले घालतात तितले वचता म्हणालो ಏನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಾ म्हणालो एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा सुमाना जॅनेट डिसोजा पेरमन्नूरची तिने 3000 पोटी स्टेजीर आणि प्लस स्टेजीर ॲक्ट केला ड्रामानी आणि तिचे त्या स्टार्टिंग पॉयंटाचेर आमी आसा राव आमचे सगळं पळयावी कोंकणी भाषेत नेकेत्र एक ब्रेक काढून घेता ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ AJ Hospital and Research Center is a leading advanced tertiary healthcare center of India, serving the coastal citizens and spreading good health across the sea line. AJ Hospital and Research Center is a specialized Medicare center providing service to more than 30 major medical disciplines, embracing new technologies to offer high-level healthcare that matches the best in the country. Our technical and medical expertise include foremost services in cadaveric organ retrieval, drug-eluting stent placement, pediatric lab nephrectomy, ambulance services, dermatology, ENT, nephrology and many more. AJ Hospital and Research Center, Kuntikana, Mangalore. Call 222553. Every action has a multiple reactions in an industry. Safety is what comes first, and that is what we provide. Induscare Equipments, manufacturers and suppliers of industrial safety equipments. We provide safety equipments like gloves, masks, safety helmets, earplugs, safety belts, safety shoes, gumboots, safety goggles, industrial and medical coveralls, fire protection and arc flash suits, road safety equipments and all industrial fire and safety accessories. Your safety is our priority. Induscare Equipments, KVSS Bank Building, Koolur, Mangalore. Call 0824 2458 ಮಮ್ಮಿ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಸರಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶೋರ್ ಕಲ್ಲ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೃಹತ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿಳಿಕುಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಸಿಟ್ www.manasawaterpark.com. Welcome to AJ Grand Hotel, where customer satisfaction is a philosophy. Experience the gracious, warm hospitality of Tulunadu in luxurious hotel in Mangalore. We have 68 guest rooms including 5 suite rooms with unique design, decor, lighting and color combination. The Grand Kitchen, a multi-cuisine restaurant. Grand Madhuvan Annex, a vegetarian restaurant. Mix, the lounge bar. Coffee shop, a 24 hours destination. Poolside, swimming pool located near the main building. Zest, health club and spa. Ornate, the banquet hall with 300 seating capacity.
Diamond, another banquet hall with 300 seating capacity. The Chamber, conference room. Come and visit AJ Grand Hotel where customer satisfaction is a philosophy. Near Buns Hostel Circle, Karangalpadi, Mangalore. स्वागत मग कोंकणी भाषेतली नेकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा सुमना जॅनेट डिसोजा पेरमन्नूरची एक 300 स्टेज नाटकाने तिने केल्या आणि 400 नाटकांनी तिने ॲक्ट केला. कन्नड कोंकणी तुळू आणि GSBच्या गांठी नाटकांत तिका राष्ट्रीय प्रशस्ती मिळाली असा. तितले मात नाही ती कॉमेडी ॲक्टिंगात भारी पॉप्युलर आहे. कशें शिवराज कुमाराची गजल सांगता शिवराज कुमार तुका काल सांगलें ಅಯ್ಯೋ ತೋ ಏಕ ತೂತಾರ್ ಮಣಾಲೋ ಏನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟನಾ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ ಮಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರಾತ್ ಬಸ್ತಾನಂತ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟನಾ ಮಣಲ್ಲ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು 4-5 ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿಬಿಡು ಮಣಾಲು 4-5 ಫೋಟो कळसिबिड यावे खाले करचे आम्ही दुबली त्या टायमार आमचे शेणांचे घर म्हज्या आवयन भुरग्यांक पोसताचे आनी म्हजी मम्मी निजायक म्हाका मस्त सपोर्ट दिला तिने घरा येयली तूं खुशी पुरो जाला आयज सर आनी काळीस्त्री सर म्हणून आमचे गाडी आयली आमची बोंदेलची गाडी आयली इस्कालाची घरा केदाळ पावना म्हूण जाला म्हाका इतले म्हाका एक एनर्जी की फस्ट म्हज्या भयणीक म्हणजे लिना म्हूण म्हजी भयणा अय्यो लिना म्हाका शिवराज कुमार मेळ्ळो गो म्हूण खंय मेळ्ळो खाले कितें म्हणून अशें अशें म्हणून गो म्हाका ताणें एड्रेस दिलो गो जर गो ताजी पुरा ऑटोग्राफ पुरा पळय गो ऑटोग्राफ पळय गो म्हणून खुशी ताकाय खुशी म्हजी मम्मी कशी गेली मम्मी म्हाका आजचें सूर जालें काले म्हाका तो अर्जंट फोटो काडचे फोटो म्हजे कडेन पयशे ना तांकां बरो फोटाक बरो दिवंक म्हणाली पयशे बरो हांगा हांवें सांगचे म्हळ्यार फोटो ना तुका कोणचे फोटो दिवचे गो ना म्हाका फोटो जाय म्हाका आपयलो पिक्चराक म्हणून जालें की फोटो काडली म्हज्या आवयन पयशे दिले खाली फोटो काडली ते ज्योती स्टुडियो आले पयले ते वचून फोटो काडल्यो आनी काले केले फोटो धाडले शिवराज कुमाराक ताजे उपरांत ताजे ताणें फोन आमकां आयलें की येजे म्हूण बेंगलोराक येजे म्हण घालें आमच्या घरा बॅकग्रावंड कोणी ना चेडे म्हळें ना ते आनी भावाक ही विशय गोत्तू ना कितें म्हण इतलें जालें भावाक गोत्तू ना ते दाडे तो बॉम्बे लॉरीर वचून आलो लॉडाचे लॉरी पळय तातूंत वचून आलो त्या टायमार तो ताका विशय गोत्तू ना हांवें मागीर काले करचें म्हजी मम्मी म्हणाली आतां काले करे तूं फोटो काडले पयशे दिले फोटो काडले पुरो जालें ताजें आन्सर आयलें तूं बेंगलोर येजे म्हूण बेंगलोर येजे म्हणटाना काले करचें आमकां जड ना बेंगलोराक काले म्हजी आवय एजड त्या टायमार ती एजड म्हजी आवय ताजे उपरांत म्हजे व्हडले भयण आहले प्लासी म्हणून म्हजो मागीर ताचो पूत बेंगलोर खाले काम करनालो तशें आमी मायन म्हजें सांगलें आमी खाले अरेंजमेंट ताका फोन करया गो म्हणून ताका वचून आतां लँड न्ही खंय घेता हांव ताका फोन कर न्हू अशें अशें आमी लँड फोन ट्रंक बरें आतांचे बरें कांय ना आनी ड्रामा काम कापयचे जाल्यार दिता धाडा लेटर ना जाल्यार खंय ड्रामा घेवचे आर्टिस्टांनी ना जाल्यार विजयनान बरो घरांत येतालो पयल्यान परत वया पा घरांत येवन आयलो म्हज्या भयणीच्या घरा पळय ताजे उपरांत जालें की आमी बेंगलोर गेले सर आमी बेंगलोर गेले मम्मीन पाप काले पयशे केले गी राती बेंगलोर गेले हांव बेंगलोर वचून सकाळीं पावतना काले विशय ते शिवराज कुमार ना तो खंयच्या गांवाक गी तो शुटिंगाक गेला आमी दुसरो आमकां कोणाची येना ती म्हणल्यार शिवराज राजकुमार म्हणल्यार तितले फेमस काले कडचे आमचे गेल्ले नशीब कांय ना तो म्हणालो 4 दिवस कुतकोळे न्ही आनी दुसरो काल म्हणालो 4 दिवसांनी वयले कुतकोळबे करून म्हजी आवयक एक दीस यार येनातल्यार आमचो जीव खाता आवय पोट भरचें न्ही एक दिसत यार म्हळ्यार ती खंय अब्बा आमच्या पोटाचे आमी कडेन इतलें म्हळें कांय करूंक जायना 4 दीस आमकां रावूंक जायना नासता भयण त्या भुरग्यांक सोडून आयला ताजे उपरांत आमी म्हळें जायत मम्मी घरा आनी काले करचें पळय नेक्स्ट शिवराज कुमार काले करताय पळय आमी या तेन्ना आयल्या फाटी कशें आयल्या तें कालें जालें गो तें आमच्या शेजारच्या लोकांक पुरा कळ्ळें ताजे उपरांत शेजारच्या लोकांक कळ्ळें की ते एक ड्रामा शिकलो प्रभाकर पिकारकेरा म्हणून आलो तो ड्रामा पुरो करतलो थंय पुरा पयले पुरा पादांगाडी पुरा ड्रामा करतले पुरा सांग मुखार वचून ड्रामा पळोवचें कित्याक म्हणून आमच्या घरा लागीं मस्त स्टेज घरा लागीं
पजेट गुल्लुदु ते पजेयिना दर्नीर ನೆಲಟ್ नेलट्टे पजेला इज्जी नेलट्टे ताजे उपरांत मुरलीधर खांबा तुम्ही ऐकून मुरली तांचे ऑर्केस्ट्रा जातले त्यादळसून आम रावंड पळूनचे अय्यो तांची पोदा रामू म्हणलो ताजो हुशार ना तो रामू ताजे पुरो आमी फॅन्स आमकां कांय ना नाटक आसा म्हणून सांगल्यार एक हप्तो पयलीं वचून आमच्या घरा सैरी येतात नाटक आसा म्हणून सांगल्यार दुसऱ्याच नाटका आमी पुरा खुशी रेडी पुरा तुझ्या ड्रामाच्या शर्वल्या विशयान सांग कित्याक टायम जाता तशें खालें जालें म्हणून सांगल्यार त्या टायमार प्रभाकरान आसा पळय ताका कोणेंगी सांगलें गय सुमना इंच्या बँगलोर शिवराज कुमार ಒಟ್ಟಿಗೆ पोर हेंचे रेडी पुरो आवंदुंडू फोटो माता देयदाल म्हणून कोणेंगी ताका ताज्या काणाक सोडलें तितले जाताना तो मुज्यात भावा कडेन विस्तार लागलो खंय जायना पळय ताका नाही फील्ड नाटका चेडू वापर जायना ताका ताजे कडेन येवन हिरना एक दिन कशें म्हाका सांगलां म्हणून म्हाका गोत्तुना टोटल भाव येवन म्हजे इतलें सांगा लागलो खंय प्रभाकर तुका आपयता प्रभाकरान तूं टावन हॉलांत ड्रामा करी तूं वसा जे ताणे परमिशन दिलें हालें ಈ म्हणटात पळय रोगी ಬಯಸಿದ್ದ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಲು म्हणून ಕನ್ನಡ ಅಂತ पळय तशें हांव निजगी सोपाणगी म्हणून चिंता हांव दट्टून परमिशन दिल्लें ओडलोगी खंडापटी ओडलो विशय ताजे उपरांत फस्ट टू व्हिलरार बसचें म्हळ्यार ते तो म्हळ्यार हँडिकॅप्ट प्रभाकर म्हळ्यार ताका सोलूंक जालें पांयाचे चलचें तो रायटर बट ताणें कालें काय ताजे टू व्हिलरार फस्ट टायम म्हाका बसून गोत्तुना टू व्हिलरार फस्ट टायम 33 वर्सां पयलें अय्यो हांव 10th लास्ट जाला तेन्ना म्हाका फस्ट टायम ताजे वट टू व्हिलरार बसून अशें हांव दोनी हाळे भियेवन हांव टू व्हिलर कांय पडत की ना हांव पडान गी कशें खालें खंयच्या हातान जीव हातान धरून गेल्या फस्ट ड्रामाक म्हजो गुरू अच्युत कल्लप म्हूण तो त्या ड्रामाक म्हाका डायरेक्शन दिल्लो तो अच्युत कल्लप म्हूण सांगून कोंकण अच्युत कल्लप फस्ट ताणें डायरेक्शन दिल्लें फस्ट रिक्षा ड्रायव्हर म्हणलो हांवें नाटक तांचो केल्लो ती फस्टूच तुळू टावन हॉलांत फस्टूच पार्ट तुका फस्टूच म्हाका डॉक्टर सेकंड हिरोईनी फस्टूच कितें मेळ्ळा व्हडलो पार्ट एक ल्हान म्हणल्यार ती हिरो कोण तो फेमस अच्युत कल्लप तो नववर्दीक मनीस अच्युत कल्लप तेदळत नववर्दीक मनीस तो ताचे ऑपोजीट म्हाका मेळना आनी ही अडिसो तो गणेश कुमार म्हणून आलो तो सरला त्या टायमार आलो तोय फेमस तोय आलो आमचे नाटकार कुमुदा बारकोर आनी हांवें कुमुदा बारकोर मागीर हांवें जॉयन जालें सेट म्हाका मेळ्ळें काल म्हणजे अदृश्टाय गोत्रो व्हडले सेट व्हडले म्हळ्यार रामन राय रोहिदास कद्री व्हडले ते ल्हान ल्हान न्हय व्हडले पुरो मेळ्ळे म्हळ्यार तूं ल्हान भुरगे हांव तांकां भुरगीं तांणी खाली मायन एक तुज्या एक मम्मीन एक सपोर्ट केले बरें अय्यो खंडीत म्हजो मम्मीचो तांचो हाय सपोर्ट नाटकाचे राती प्रॅक्टीस अय्यो खंडीत म्हाका मम्मी म्हाका कितले सपोर्ट म्हणून सांगल्यार ती ड्रामाक म्हाका खंयचें ऑब्जेक्शन म्हज्या आवयन करूं ना आनी म्हाका मस्तू मोग केला तिणें सगळ्या भुरग्यांचे कितें सांगात जाल्यार तिणें म्हाका इवन इस्कला तावन धरलें जाल्यार म्हाका म्हज्या मम्मीन केलो सपोर्ट म्हाका कोणें करूं ना आनी म्हज्या मम्मीन केलो तितलो मोग म्हाका म्हज्या लायफार हांव कोणें करूं ना म्हूण चिंता आज आज नाटकांत सुरू अच्युत कल्लप तुका दिल्या उपरांत मागीर मुकलें नाटक खंयचें तुजें ताचे उपरांत हांव अशें म्हाका म्हजें एक्टींग पळोवन मागीर म्हाका कॉलेज मस्त कश्ट जावन आली त्या दळा कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका दिसाक कॉलेजीक वचाचे सांजेर प्रॅक्टिसाक धांवची ट्रबल जावन आलें म्हाका दिसाक कॉलेजीक वचाचे सांजेर प्रॅक्टीस अय्यो अडे फस्ट ड्रामा जाताना 10th म्हजो एंडाक पावलें हांव मागीर PUCक मागीर तो गांठीपुरा ड्रामा जाताना हांव PUCक पावलें तेन्ना फस्ट गांठी विशयान पर्टिक्युलर सांग आमच्या कासरगोडची विशयान सांगायचें तूं वय हवा ताजे उपरांत ड्रामा म्हाका कंटिन्यू खाली गोत्तू ना म्हाका म्हज्या एक्टींग कंटिन्यू म्हाका शो आयलेंत म्हाका एक न्ही मागीर जालें आतां तूं गांठी ड्रामा विशयान सांग कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन आतां आमी सेकंड एपिसोड PUCन फस्ट इयर PUCन अय्यो ते मरे लागದ विषय कित्याक म्हळ्यार ती आमची कोंकणी न्ही GSB ती शिकता तो कासरगोडाचे फेमस अय्यो तो कितले मुवीन केला कन्नडा भयंकर तो कासरगोड चिन्ना म्हणटा लोक भियेतात तितलेंत बरें शिकयतात ताजे डायरेक्शन आसा पळय हांव म्हणटा सर ನನಗೆ तूं म्हण हांव ताजे म्हणटा फस्टाक हांव भियोन आली त्या दळा आतां परच्या पोर जाताना म्हाका येना फस्टाक हांव भियोन आली म्हळ्यार म्हाका तूं कोण गोतून थोड्यान म्हाका म्हणलें तो नववार्दीक तो फिल्म एक्टर ताणें अशें केलो ताका मस्त ताजे विशय सांगचें तितलें हांगा ना तितलें आसा न्ही पूण
पूण ताणें तुका कितल्या ड्रामा कितले कडेन आपण येयले कशें तें आं गांठींत कितले वयर मुजो तुका येयलें सांग. येले म्हळ्यार फर्स्ट आमची ड्रामा प्रॅक्टीस हांव ताजे प्रॅक्टीस हांवें सांगता की आमची हांगा ज्योती कडेन ताची प्रॅक्टीस हांव फर्स्ट कॅन्ट्रा कॉलेजीन प्रॅक्टीस स्टार्ट केलें. स्टार्ट करतना हांव भिवन आलें की म्हळ्यार डायरेक्शन तशें आसा ताचें डायरेक्शन टफ डायरेक्शन घे आनी कोंकणी आमची कोंकणी तांची कोंकणी मस्त येते असं आमी अशें उलोवचें बरी ना तांचे दुसरें कसल रे ताका देखून ताणें कालें केलें म्हणल्यार ताणें एक म्हळें बट ताका आर्टिस्ट जाय. एक ब्रेक काण घ्या कोंकणी भाशेंतली कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा सुमना जेनेट डिसोजा नाटक म्हळ्यार 3 घंटे तिचे उलयले तितले विशय आसात. राव आमचे सगळ्या पळय आमी कोंकणी भाशेंतले घेतला एक ब्रेक काण घेता. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಸ್ ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿ ನರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಫೋನ್ 082424327744 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. Shade, Jewelers and Diamond House, KS Rab Road, Ampankatta, Mangalore. स्वागत मग कोंकणी भाषेतली नेकथरा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा सुमन जेनेट डिसोजा एक ब्युटिफुल ॲक्टर ती काय 3 घंटेचे संदर्शन राहायचे पडत आम्ही हांगा कंप्रेस करतात आहोत का त्या देखून सांग गांठी ड्रामाचे यशस्वी तुका कैम सरोवन पाहिली म्हणून सांग. खंडीत पावली
कॉम्पिटिशन राष्ट्र मट्टांती कॉम्पिटिशन जाले तातूंत बेस्ट एक्टर म्हाका आनी चिन्ना सर आनी म्हाका बेस्ट एक्टर मेळ्ळें फर्स्ट वर्ते संतोषाची गजाल चिन्नाक एक ताळयो आनी 30 वर्सां उपरांत आतां तूं परतो एक्टिंग लेटेस्ट पुढच्या पोर कॉल आयले म्हाका सुमना न्हू गांटी म्हणून त्या टायमार जालें न्ही तितले वर्सां आतां पुढच्या पोर लेटेस्ट नाटक जावन 30 वर्सां जाली ताजे त्या टायमार मस्त मारल्यात गांठी शो त्या पुढचे पोर लेटेस्ट म्हाका शो आयले 4-5 महिने जाले ಸುಮನಾ ನೀನು ಪುನಃ ಗಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ಗಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡೋದಾ ನೀ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ माडू म्हणालो काले गेले झाले प्रॅक्टिस झाले टाउन हॉलला शो केलो पुढच्या पोर केलो टाउन हॉलला तर बँगलोर गेले बँगलोर गेले पोर ताजे पण नेक्स्ट पोर पुन्हा आसा ताजे पण अंकोलांत आसा तशें जाले कंटिन्यूस आतां वसाचे पडटा म्हाका मागीर आतां विजय कुमार कोडयाळ बायल आनीक देवदास कापिकाड हांच्या ग्रुपांनी तुवें एक्ट केला हाचे विशयान खंडीत खंडीत विजय अण्णा कशें हांव म्हळ्यार फस्ट हांव अशें संघ संस्थेनी नाटक करनाली मस्त नांवां गोतून इड्या 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 मुल्या मुल्या गेल्या खंयची केरळा जावं ती कर्नाटकान खंय गेले हांव म्हाकाच गोतूना तांणी येवन घरा आपयत आपण जण येतले आमी तांचे वाटे वेतले म्हळ्यार आमकां तितलें गोत्त आसा अशें अशें तांणी म्हणटात हेंचे बारोडो हेंचे पप्पा मागीर आमचे पेमेंट टेस्ट करता तशें आसले बरीत म्हाका सडनली विजय अण्णाचे कोडयाळ बायलाचे हें आयलें त्या जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी येताना त्या जाल्यार आमचे फस्ट 19 निमिशा ड्रामा फस्ट ताजे उपरांत कंटिन्यू विजय अण्णाची सुमार ड्रामा एक्ट केला हांवें विजय कुमार कोडयाळ बायल मस्त बरो मनीस आनी ताजेर मस्त टॅलंट आहा बट तो एक्ट करना मस्त रायटिंग मस्त टॅलंट ताजे मस्त ड्रामा एक्ट केला हांवें 19 निमिशा ताजे उपरांत बाडय देईल उरये मागे चीट हाडल्या उरये मागे सुमार आसा ताजी ना ड्रामा सांग जाल्यार थोडे बटी पाप ताका थोडे आर्टिस्ट येवन त्या टायमार ताणें मुजेत करचें आयला तो त्या टायमार सडनली सोडल्या टायमार ड्रामा ताका कोणी पाप आर्टिस्टांनी कालेंगे बाय मिस्टर म्हाका गोतून कालें जालें म्हणून सुमना बरोडू नाटक माल पडू म्हळ्यार सकाळी धरून संजे नाटक हांवें पळोवना अय्यो म्हज्या फाटल्यान बॅकग्रावंड म्हज्या प्रावंट म्हाका लोटून आले अशें अरे तुमची सकाळी आयला बाप विजय दनपार आयला म्हणजे सर म्हाका सोडून आतले दनपार म्हज्या ऑफिसाक आयला की सर संजे ड्रामा 3 वरां जियनाच्या घरा धांवले हांव म्हळ्यार हे प्रोफेशनल ताजे उपरांत ताका कोणीय हात दिलो त्या टायमार हें जाल्लें म्हणजे खाली करचें समजा आनी लोटून आसात म्हाका बूक फाटल्यान प्रामटींग जायची गुत्त ना ड्रामा पळोवना तांचो तो खंयचो गो ते ड्रामा एक वामगुंजी मामी मागीर आनी एक ड्रामा खंयचो एक उडस ना विजयनाचो ते कोणीय तांकां बाय मिस्टर आर्टिस्ट येवन नातले त्या टायमार ताजे पयले ताज्यान हांव परमनंट आर्टिस्ट ताज्यान हांव 19 निमिशा मागीर तेंत बाडय दिल उरये मागे सुमार नाटक आसात विजयन सुमार नाटकात पयले ताजे उपरांत म्हाका सांगता ताजो रेवदर आसल जाताना मुजेत हांव गेल्लो तो नाटका एक दीस 2 ड्रामा एकच दीस म्हाका टाले जाले गांठी आनी रेवदर आसल एकच दीस म्हाका खंयच्या वसाचें म्हूण कळोना इशिन विजयन घरा आयलो इशिन चिन्ना येवन आसा चिन्ना म्हणटाना श्रेष्ठ नटी म्हाका बंदी अद्ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು म्हूण सांगून ती सोडून कितें म्हाका बेस्ट हे आयला कॉम्पिटिशनांत तो बॉम्बे शो तो विजयनाचो फस्ट शो 3 शो टाउन हॉलान रेवदर आसल म्हाका हें गीत लास्ट एक सिलेक्ट केलें एक सिलेक्ट करून जितलें लास्ट प्रशस्ती मेळ्ळी पळय ताचे खातीर हांवें गांठी सिलेक्ट केलो ते उपरांत गोत्तालें आसाल कितले शोज गेले म्हणून म्हणजे कंटिन्युएशन फिल्मां दिकरी येता फिल्म म्हाका मेळटा एंत गेले म्हणजे ताजे उपरांत आमचो कापिकाड मास्टर म्हणजे ताच्या पुरा एक्टर आनी मास्टर मागीर म्हाका काली मास्टर न्ही हांव ताजे व्हडली फॅन मागीर तो अर्जुन ल्हान आसतना वळखता तांचे सुमार ड्रामांत हांवें वय अर्जुन ल्हान आसता मस्त मोग आतां हिरो जाला आतां मस्त मोग तो मोग वचना आमच्या तावन मागीर ताजी बायल जावन दी शर्मिळा कापिकाड आमी पळय एक घरा बरी आसली आतां विजयनाचे ग्रुपी तशें एक घरा बरी आमचे ग्रुप एक घरा बरी आमकां तांकां सोडून वचूंक नाका बाय मिस्टेक म्हाका काजार जाता त्या टायमार हांवें सोडी जालें ग्रुप तांणी जावन म्हाका हांवें जावन सोडी जालें पडले म्हाका दुसरें वाट ना तांकां सोडूंक म्हाका
तांकां मोहन म्हाका सोडूंक बट हांव म्हाका दुसरें वाट सोडचेच मस्त एन्जॉय केला म्हाका आजी की मस्त एक्टर सर एक्ट करताना देवदास कापगड मास्टर एक्ट करता मास्टर सांगचे मास्टर एक्ट करताना म्हाका मुझे चेडू खंय म्हणून सांगा मुझे चेडू फॅन जाला कित्याक म्हणून आमचे हिरकचे नाटक आलो तोकड पेरमानूर त्या टायमार हांवें ड्रामा सोडूंक गेना सडनली तांचो नाटक तोकड जालो त्या टायमार हांव गेल्ली मास्टर खुशी ताजी शम्यಕ್ಕ आयली तिका शम्यಕ್ಕ म्हणजे शम्यಕ್ಕ आयली सुमार ಒಲ್ಪ दादा इंचिन ಈ ಮೂವಿ ಇತ್ತದ ಮೂವಿ ಪುರ जावन आसा ತುಳು ಮೂವಿ हांव पुरा घरा आसा न्ही डिलिव्हरी जावन पुरा रेस्टरा येत मूवी हाड नी कोल नाडो मारे म्हण तिने एड्रेस पुरा काण गेलो म्हजो नेक्स्ट तांच्या मुवीर म्हाका चान्स दिले ताचे पयलीं तांची मुवी बरो जाल्यात कितल्या मुवीनी एक्ट केली तुळू मुवी म्हळ्यार हांवें वेब सिरीज केल्यात मुवी केल्यात हांवें 30 years बॅक मुवी फिल्मांत ते एक्ट केला कन्नडा तू एक विनोद राजाच्या कॅप्टन म्हणून एक मुवींत ते कुंदापुरा देशीन जाल्लें त्या टायमार जाल्लें ते लीलावती सोपूत त्या टायमार मस्त उलयलें आनी हांवें लीलावती पुरा ताजे उपरांत एकच फिल्म कन्नडा तुझे ना ताजे उपरांत चंद्रमुखी प्राणसखी म्हणून सांगून विजयण्णान म्हाका कॉन्टॅक्ट करून दिल्लें टीम त्या दळा ताजे उपरांत म्हाका थोडे उड आसा केना त्या टायमाचे लेटेस्ट म्हाका कन्नडान एज मुझे एक मुवी येवंक आसा कन्नडा ते नांव पुरा बारीक विसरोळेची चड ते नॉन वेज म्हणून सांगून एक मागीर आतां येवनूच आसा कन्नडा काल पोर एक फोन आयले म्हाका कन्नडा मुवीक ताजे उपरांत एक फोन आयले म्हाका आतां येवनूच आसा फोन येवनूच आसात मॅडम हांव म्हळ्यार इल्लें म्हणजे हेल्थ ते पळयता हेल्थ पळयचे मागीर चेडू घरा आसता ताजे इल्ले पळयचे पोटेकलेन चेडू खंय आसता लोकेशन बट तांणी लोकेशन म्हाका ते सडाव जावन म्हाका चड लॉंग वचूंक मेळूं ना हांवें इतल्या मुवींत केल्लें पुरा सिटी भितर कुंदापुरा उडपी फिल्मां केली साधारण टोटल म्हाका ते हे वेब सिरीज हे ते ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವತ್ತಾನೆ 20 ಆಯ್ತು 20 फिल्मां केले अपहरण हांव 30 years पयलें गेला अपहरण कोंकणीत केली तरी प्रशस्ती दिली की तुका कोंकणींत मस्त संस्था प्रशस्ती दिवचे ना कोणी तुका आमच्या क्रिस्तावांत हांव न्हू कोंकणी म्हळ्यार आमची कोंकणी ना म्हळ्यार विशय आसा दिवना म्हळ्यार म्हजें नांव त्या टायमार सुमाना म्हणून आले देखून म्हाका मोस्टली दिसता हांव क्रिस्तांव म्हणून कांय तांकां पळोवंक दिसनातलें हांव त्या टायमार ब्रेक ओके कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा सुमना जेनेट डिसोजा राव आमच्या कडेचे हे सेक्शन आनी इम्पॉर्टंट एक विशय आसा एक ब्रेक काडून घेता ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟೇಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞರು, ಪ್ರಸೂತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು, ಸೀಳುತುಟಿ ರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಟೇಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
Gityanjali, a tribute to dances of India, crafted by Malabar Gold and Diamonds. ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮದುಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶರ್ವಾಣಿ, ಸೂಟ್, ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮಳಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಏಕೈಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. स्वागत मग कोंकणी भाषेतली नेकेत्रा या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा सुमनाबाई जॅनेट म्हणले सोडसोडी सुमनाबाई ते इल्लो टाईम उरोदी एक इतली पुरी टॅलेंटेड मनीस की कोंकणींत कन्नडांत तुळुवेंत इतल्या वर्सांत हांव ॲक्ट करणं आज ती 33 वर्सां हांव ॲक्ट केल्ली एक व्हड ड्रामा ॲक्टर जाल्यार इतली सिंपल जावन आसा तितलें मात न्ही तुका आमी तुज्या फिल्मा विशयान उलयतले हांव तुका सन्मान आनी खंयचे पर मेळ्ळे एक सांगून सोड पळय आनी तुका कोण सपोर्ट केल्ले तुका तुळुवेंत तुजो सपोर्टर आसात खंडीत सन्मान मस्त जाल्यात बट म्हाका आतां एक 2-3 वर्सां जालीं म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा तुळू नाटक ಒಕ್ಕೂಟ आज आमचो किशोर शेट्टी तांचे हांव न्हू कलारंगा सरस्वती म्हणलें म्हाका सरस्वती म्हणलें विरोधी दिला परतो संतोष म्हाका कितले म्हळ्यार इतल्या वर्सांत हांव घडल्याक एक फळ मेळ्ळो न्ही म्हूण सांगून केल्यान जावन हांवें क्रिस्तांवाची चेडूं दुसऱ्या रंगांत वचून हांव एक नांव केलें म्हळ्यार हांवें विचारता ते क्रिस्तांव तांकां गोत्ता आसा न्ही हांव बाय मागीर एक प्रशस्ती तिकडं म्हणलें तांकां एक खुशी ती खुशी आसा. तुज्या फॅमिलीची सपोर्ट कसो आसलो तुज्या न्हवऱ्याचें नांव आनी सांगून सोडू सांगता म्हज्या न्हवऱ्याचें नांव विन्सेंट डिसोजा ताजो सपोर्ट खंडिता सपोर्ट दुयेंचो सपोर्ट आसा चड तांचे दोगांयचो सपोर्ट तुका आपण हाडला मुझे तो आपण हाडले वय ते म्हज्या फाटल्यान आसता म्हाका ते नातल्यान म्हाका दुपाटल्यान जाय. लेटेस्ट कोंकणी फिल्मांत पयले पटी ॲक्ट करता तूं वय वय उरले परत तुळू कन्नडा फिल्मां खंडीत हांव म्हाका ते आळशी रेडे अय्यो ते खंडीत हांव तांकां तूं फिल्मां जाल्यार तुका आयडेंटिफाय करूंकूच ना पळय तुका आतां खंडीत अय्यो ताका हांव गॉड्डीक आनी विलियम पत्रेंगीक पयले पटी आमचो विलियम पत्रेंगीचे ताणेंच म्हाका आपयले फस्ट पत्रेंगी आमचो भुरगो आमच्या सांगत असो ताकोड्याचो ताजे कॉल आयिल्ले त्या टायमार हांव इल्लें खाली प्रॉब्लम रावले बट हांव गेली कोंकणी फिल्म म्हणटाना म्हाका येदूळ मेळूं नासलें ऑपॉर्च्युनिटी फस्ट मेळची म्हाका हांव धांवलेंत बट आतां आयले मुवी खालें जावन मुवी आयल्या बरी आयल्या म्हाका बरी आयल्या आमकां आर्टिस्टांक आल्या मुवी बरी आयल्या कॉमेडी फुल्ल कॉमेडी आसा बट तांणी म्हाका एक कितें म्हणून सांगलें तांणी पयशे घालात पळय पापो आमी पळयचे पापो हेरा पिंटो आनी गॉड्डी वय वय पयशे घालात तांचे पयशे पाटी मेळाचे देखून हांव एक सकाळी हांव तुमच्या कोंकणी गाराडे पुरे गाडे एक रिक्वेस्ट म्हजी दयाकर तुमी आळशी रेडे मुवी पळया ती खंय तुमकां प्लेस गोतून नासल्या सांगा आतां कितें म्हणल्यार थिएटरान नात तुमकां गोत्ता आसा आतां ही मुवी भारत सिनेमा म्हणून आसा ती KSRTC बस
स्टँड कडेन आसा थोड्यांक कांय गोत्तू नातल्यार आमी सांगचे थिएटर कांय गोत्तू ना म्हणून सांगल्यार आतां खंय थिएटर नात 6 o'clock 6 वरां शो एक क्रिस्तांवांक तुमी सपोर्ट दिल्यार जाता आमच्या पोटाक कोंकणी सपोर्ट मागीर आमच्या पोटाक एक आमच्या पोटाचे पळयचे ना आमी आमच्या त्या एक्टरांक एक तुमी तुमचो बॅक सपोर्ट नातल्यार आमकां कांय करूंक जायना. आतां तूं 33 वर्सां जावन कलाकार जावन एक चेडूं भुरगें आसाय खंडीत मस्त जाण आतांची चेडवां भुरगीं आमी पळयता चेडे भुरगे पळयता ड्रामात येवंक जाय फिल्मांत येवंक जाय राणी जावंक जाय कितें राणी जातात आदू पेजी करतात एक अंतू आवय बापायन सपोर्ट कर मुखार स्टेजीर लोटल्यार पावन आपूण जावन वर्सां घातल्यार सस्टेन कशें जावचें तुजो अनुभव सांगून सोड. म्हजो म्हळ्यार आमी सांगलें न्ही म्हाका कोणी लुटून धाडिल्लें न्ही म्हळें न्ही हांवें म्हाका कोणी लुटून धाडिल्लें न्ही म्हज्या ब्लडांत हांव आयिल्लें तें म्हाका एक टॅलंट म्हज्या ब्लडांत आयिल्लें कंटिन्युएशन उरोजी जाल्यार काय गरज उरोजी जाल्यार आमकां नांव जाय जे आमी लोकां कडेन बऱ्या रितीन आसा जे हांव मेन सांगता कितें सांगल्यार हांव म्हाका गोत्त ना म्हाका गोत्तालें म्हणटा हांव आमच्या एरियाक आमच्या वाड्याक जावं दी आमच्या फिरगजीक जावं दी सुमना कशें म्हूण तुमी जस्ट आमचे कडेन विचारल्या पुरो काल आमच्या घरा एक इनवाची 2 घरां आसात मागीर पूर्ण क्रिस्तांव आमकां 2 इनवाची तांच्या घरा गेल्यार आर्टिस्ट म्हणून म्हज्या तकलेर पेरमानुरांत आर्टिस्ट म्हणून म्हज्या तकलेर ना तांच्या घरा वेचे तांकां आसूंचें काम म्हजें ताणें आयलेक्शन म्हणटा आमच्या नेबर एक वाल्मिसा ती आयलेक्शन म्हणटा बत्त दादे तांकां पोट दुखता इतलें आसून तांच्या घरा वचून आसयता म्हण हांव म्हाका किरिटना हांव व्हडलो आर्टिस्ट नंतना म्हज्या तकलेर तें नंतना आर्टिस्ट म्हणून ना हांव सगळ्यान मोगान उलयता मोगान उलयता आर्टिस्ट आनीक तुका त्या ट्रूप आवट कशें आसूंक जाय अयो तें तशेंच आमी सगळ्या वाट बरसून आसा जे आनी एक ही गो म्हणटा हंकार म्हणल्यार आर्टिस्टांक मेन आसून जो सगळ्या वाट बरसा जे आनी तांचे सुख दुख आमी वांटे करीचे आनी आमचें काम जालें की आमी येताना तांचो मोग धरीचे जाल्यार आतां आमकां एक हेल्प केलें मनशान म्हणया तांचो आमी मोग धरीचे तांचो मोग केदाळ आमचे तकलेर आसाचे आमी विसरोवचें न्ही तांकां आनी सगळ्या कडेन बऱ्यान आसाचे मेन आर्टिस्टांक मेन कितें म्हळ्यार वळखपाचें आमी मनशांक आमकां काल एक अवॉर्ड मेळ्ळें हें मेळ्ळें हाका सेल्यूट मारचें आमी म्हाका सेल्यूट मारचें आमी राखचें न्ही आमी वचून उलयचें ल्हान प्रायाचेर अवॉर्ड मेळ्ळा खंडीत अय्यो त्या दाडा ल्हान प्राय मेळ्ळा 30 वर्सां पयलीं तुका अवॉर्ड मेळचें खंडीत व्हडली विशय त्या टायमार म्हजी भुरगीं म्हजी स्टुडंटां परत जावन आयलीं की तुजें पेपरार नांव आयलां म्हणून पेपरार म्हणजे हांव एक शेणाच्या घरा म्हाका पेपरार नांव म्हणटा न्ही एक पुटी हांव शॉक पुरो बंद दिला आसतना मागीर म्हजी भुरगीं आसा पळय खाणवून धांव लागलीं लेक्चरर कडेन मॅडम सी मेळोडी इवळ्द सुमान तूं कॉलेजीक वेता भुरगीं खाणवून धांवली मॅडमा कडेन इवळ्द सुरबान दिले पेपरार नोडी मॅडम म्हणून जावन तिका खुशी पुरो काँग्रेस म्हणून क्लॅप दिले स्वीट पुरो वांटले म्हाका एक खुशी ल्हान प्रायर आतां पुरो एक्टर आतांच्या काळार तुका पुरो एक्टर त्या टायमार एक श्रेष्ठ नटी म्हणून मेळाची जाल्यार तो आमचो कितले घाम आसूंक पुरो म्हाका गोत ना कोंकणी शिकाचे परतून म्हजी भास न्ही ती GSB गोतले म्हजी भास न्ही ती शिकाचे तितले कश्ट आयले हांव त्या कश्टाक देवान म्हाका फळ दिला आनी मेन म्हज्या फाटल्यान आसो तुजो देव म्हाका तो सोडल्यार फाटल्यान म्हाका कोणी म्हाका ना तोसू आनी ती म्हाका मोरी आनी ताणें म्हाका इतलें नांव जोडूंक कारण तांणी आनी हांव चिंता देवान म्हाका पयलेंच एक टॅलंट दिल्लें की तूं एक्टर जा म्हणून हांव चिंता नातलें तें म्हजें तान साध्य ना खंयचें म्हजें तान हांवें केल्लें खंयचेंच ना आतां परचें परत दायजी वडल्यान हांवें कॉम्पिटिशन केलें की त्या लोकांनी म्हाका विसरून वचो आनी म्हाका नव्या टॅलंटाक म्हाका दिवचें जालें भुरग्यांक जाल्यार म्हजें हांव 2 भुरगीं आयिल्लीं टॅलंट तांकां खुशी जाली की इतलें कॉम्पीट केलें म्हळ्यार हांव नातल्यार तांकां धैर्य ना वचूंक 9 जाणांक इगर्जी कॉल केलें 2 आर्टिस्टां जाय म्हाका म्हणलें थोड्यांनी हेल्प केलें म्हाका अशें आसा सुमना खणगे तुका म्हणून तांकां घरा हाडलें प्रॅक्टीस दिलें तांकां मस्त खुशी हांव तांचे कडेन फ्रेंड्सा भाशेन ना तिंत म्हाका आंटी तशें कर आंटी अशें खुशी जाता 4 ड्रामा 1-2 ड्रामा आनी केल्या उपरांत मस्त जण शिदा डायरेक्शनाक आनी बरें वतात खंडीत येता डायरेक्शन घालें आमच्या मुखार गेल्यार हांव नमस्ते करीचे ह्या भुरग्यांक पळय डायरेक्शन दिनूच पुरो जाला तशें न्ही डायरेक्शन म्हाका नाका म्हूण काल्याक कोत्तें तें थोड्यांक मोतीक हें दिसता काल्याक कोत्तें बेजार आहे म्हळ्यार आमी स्किट्टाच्या विशयांनी सांगायचें जाल्यार पोर हांवें दिला पण थोडीं भुरगीं आयकतात थोडीं आयकतात थोड्यांक घालें व्हडलें जण गी तें व्हर म्हाका आयकूंक नाका म्हाका हांव लेवेल्ल
हांव म्हाका आर्टिस्ट म्हणून हायला पुरो हालर पुरो एक कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन आमी तुका हांगा आपोवन हाडून 1 घंटो भर आमच्या लोकां कडेन उलोवचे बरी केलें. तूं बारी हंबल जावन सांगिल्ल्या तक्षण आमी फोनार मात उलयल्लो. वय खंडीत एडवर्डान सांगिल्ल्या क्षण वय तरी की तूं हांगासर येदी व्हडली एक्टर आमी तुज्या मुखार आमी काय ना तुजें टॅलंट आनी तुवें इतले वर्सां सस्टेन केल्ली रीत आनी तुजो फुडार तातूंत तूं पळयली रीत म्हळ्यार ताच्या इनकमान तुज्या भुरग्यांक बसताय तुज्या घोवाक बसताय तुज्या कुटुंबाक करताय तुका आमी पातयेवचे पुरो देव आयुरारोग्य भाग्य पुरो देव दीत मुखल्या दिसांनी तुका सरू रितीची भलायकी आनीक कितें इनकम तुज्या कुटुंबा कडेन जाय तें मेळों दी आनीक आमी आमची पुरा मागणी तुका केदाळे भेटोवंक आमकां मन दिवं दी आनी कोंकणी भायेच्या भुरग्यांक जावन केदाळे तुका बरें आशेची बरी जावं दी म्हणून हांव मागता. म्हाका एक सांगाचे म्हाका हो अवकाश करून दिल्या तुमकांय हांव प्रणाम म्हजो प्रणाम कित्याक म्हणून सांगल्यार विफोर चॅनलां तुमी व्हडले कवी एक भंय आलें भितर म्हाका येदे व्हडले कवीचे मुखार हांवें कशें बसचें गी काय हांव म्हज्या दुये कडेन सांगून आलें कशें बसचें गो व्हडलो कवी काय विचारीत गी आनी खंयचे विचारीत गी म्हणून बट म्हाका आर्टिस्टा बरें जालें म्हाका म्हजो फ्रेंड आर्टिस्ट मुखार बसला म्हाका बायली कोणी म्हणजे गोरसो मनीस बसला तशें म्हाका खंयचे म्हाका उजनी जावन खंयचे जावना तें देखून तुमकां दुसरे फावटी हांव एक नमस्कार म्हज्या लेकार. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रमात आमच्या असली सुमना जेनेट डिसोजा एक अव्वल कलाकार बॉर्न कलाकार आणि एक यशस्वी कलाकार आपल्याच्या आपणाक ल्हानपणान आयिल्ली प्रशस्तीपरांत तिका कांय तरी आडटात हांव एक नाटक ड्रामांत भायर किरीट हाडूंक सोकोवन आनी तिका मागीर तें दवरली. इतले बऱ्या आर्टिस्टाक तुमच्या मुखार प्रस्तूत करूंक म्हाका भाग मेळ्ळें म्हाका संतोश आसा. तुमी 1 घंटो भर बसून हे सगळे कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळें देव बरें म्हणटा हांव रायमंड करून ताकडे परतून मेळटा. नमस्कार.